कोरोनाचे चाचणे खातीर मागतात पैसे पूण जायना कसलेच टेस्टिंग. पोळे बॉर्डरीचेर खंय चल्ला मिक्सिंग फिक्सिंग. कारवारच्या कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या आरोपान सोशल मीडियार खवदळ. सुशांत सिंग राजपूताचे केसीन घेतला नवे मोडन. एन्फोर्समेंट डायरेक्टरान उद्योजक गौरव आर्याक काढला समन्स. कोयराचे राशीत सापडली निकत्याच जन्मलेल्या बाळकाची कूड. वास्को गांधीनगरातले हे घडणुकेचो पोलिसांनी चलयला तपास. येवकार, हांव सुशांत गावस. पळयात खबरो विस्तारान. सुशांत सिंग आत्महत्या प्रकरणात नवे मोडून घेतला. शुक्रार दीस सक्त वसुली संचालनालयान गौरव आर्याक नोटीस जारी केली. 31 ऑगस्टाक ताका चौकशे खातीर हजर रावपाक सांगला. आर्या हो एक व्यावसायिक. गोंयांत ताचें हॉटेल आसा. ही केस आदींच सीबीआय हाताळटा. सुशांत सिंगाच्या मरणाचो संबंध गोंया कडेन आशिल्ल्याच्या दुबावान ईडीचे अधिकारी गोंया आयिल्ले. हॉटेलाच्या भायर आसा. एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडीच्या डायरेक्टर असिस्टंट डायरेक्टर राजीव कुमार हाणें एक नोटीस लायलेलो आसा गौरव आर्याचेर की ताका 31 8/20 11 हजर रावपाक टू गौरव आर्या टॅमरीन हॉटेल अंजुना. तेंच्यांनी येवन बेल बी वाजोवन पळयली. हांगा सगळे CCTV बी कॅमेरा बी सगळे आसात, पण कोणूच भितरल्यान कोण रिस्पॉन्स दिना. ताका लागून तेणी नोटीस मारला आनी गेला. चौकशीचो भाग म्हणून सक्त वसुली संचालनालयाचे अधिकारी गौरव आर्याच्या घरा गेल्ले. ईडीन ह्या आधी पैशाच्या गैरव्यवहाराक प्रकरणात रिया चक्रवर्ती आणि त्याच्या भावाची चौकशी केल्ली. सुशांताच्या मरणाकडे घोळी वखदाचो संबंध जोडून नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरोची टीमूय ह्या प्रकरणाची चौकशी करता. सुशांत सिंगाच्या आत्महत्या प्रकरणात गोंयची नायट लायफ आणि घोळी वखदांचो व्यवहार परतून एक फावट चर्चेचो विशय जावन रावला. सुशांत एकलो आसतना ताचें कुटुंब ताच्या वांगडा कित्याक नाशिल्लें असो प्रश्न ब्रेस्तारचे मुलाखतींत रियान केल्लो, पूण सुशांताचे भयणीन तिचो आरोप भायर आयलो. माध्यमाचो वापर करून रिया आपली प्रतिमा उजळ आशिल्ल्याचें दाखोवपाक सोदता अशें सुशांताचे भयणीन म्हटलेलें. सुशांता वांगडा लिव्ह इन रिलेशनशिपांत आशिल्ल्या रियानूच ताका मानसीक त्रास दिवन आत्महत्या करपाक प्रवृत्त केल्याचो आरोप सुशांताच्या फॅमिलीन केलो. तशेंच आपल्या चल्याक वीख घालून मारिल्ल्याचो आरोपूय सुशांताच्या बापायन केल्लो. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार. गोंयांत येतल्या कर्नाटकांतल्या लोकांची गोंय सरकारान चलयल्ली लूट बंद करची. पोळे गेटीचेर पयशे घेतात पूण टेस्ट करिनासतना भितर सोडटात. मागीर हे पयशे कित्याक म्हणून घेतात हे विचारला एका न्यूज चॅनलान. असो प्रश्न करपी आनी पुराव्या दाखल कांय व्हिडिओ क्लिप्स दाखोवपी न्यूजान सोशल मिडियाचेर खवदळ घातला. आता गोंय सरकार हाचेर कितें जाप दिता हो उमळशिकेचो विशय जावन रावला. कर्नाटकांतलें लॉकडावन सरकारान फाटीं घेतला. गोंयांत लॉकडावन चालू आसा. लोकांनी कोरोना नांवाच्या अदृश्य व्हायरसाचो बरोच भंय घेतला. त्याचो फायदो घेत गोंय सरकारान पोळे गेटीचेर लूट चलयल्या असो आरोप कारवार न्यूज ह्या कोंकणी चॅनलान केला. 2000 सावन ते 5000 मेरेनचो खार लोकांच्या बोल्साक पडटा खंय पळयात. गोवाक एंट्री करता जाल्यार मुख्य म्हणल्यार 2000 रुपया दिवन घेवन कोरोना टेस्ट करून घेवन भितर वचूंक जाय आशिल्लें. जाल्यार आतां गोवा भितर अशें चलतें ना. खाली दाखयचे खातीर खाली 2000 रुपया टेस्टिंगाक म्हणून घेते आसात, जाल्यार सगळ्या खंयच्यान पयशे घेवन टेस्ट करनासतना गोवा भितर सोडते आसात. हे आतां सगळ्या खंयच्यान आरोप आयकते येयला. ह्या चॅनलान असोय दावो केला की गोंयच्यान कर्नाटक गेटींत भितर येतले जाल्यार गोंयच्यान येता आसतना सांगतात एका वरा भितर वचून येवपाक हरकत ना. पूण कर्नाटकाच्यान परत ते गोंया येवपाक लागले काय टेस्ट करची पडटली, क्वॉरंटायन जावचें पडटलें, हॉस्पिटलांत दवरचें पडटलें अशें म्हणून पयशे उकळटात. पूण प्रत्यक्षात कसल्योच टेस्टी केले बगर गोंयांत सोडटात. पळयात ह्या चॅनलाचो उक्तो आरोप. हे असो आरोप अजून गोवा गव्हर्मेंटाचेर येयला तर हो आरोप कंटिन्यू उरतलो. गोवा 365 ब्युरो पणजी. गोंयांतल्या रस्त्यांची सामकी जवतिकाय जाल्या. रस्ते कितले बरे करू पावसान त्यांचो धूप जाताच. रावण फोंड ते केपे मेरेनच्या रस्त्याची सामकीच वाट लागल्या. रस्तो फोंडकुलांनी भरला. दुसरी कडेन वास्कोच्या खारीवाड्यावेल्या रस्त्यार भिरांकूळ अपघात जाता आशिल्लो. सिलिंडराचे गाडयेच्या वजनान खारीवाड्यावेल्या रस्त्यार व्हडलो फोंड पडला. पावसाच्या उदकाक लागून मुखार फोंडकुलां आसा काय ना तेंवूय कळना. देखून केन्नाय अपघात जावं येतात. कांय कडेन डांबर व्हांवून गेल्ल्यान फकत खडीच उरल्या. देखून रस्त्याची दुरुस्ती करची अशी मागणी थळव्या लोकांनी केल्या. रस्त्याची अवतिकाय पळोवन ह्या लॉकडावनाच्या काळात सरकारूय लॉकडावन जाल्ल्याचें दिसता. फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा. रावण फोंड सकून आख्खे कुंकळे
आनी ह्या सायडीन वयता तो सगळो रस्तो केपें पर्यंत थंयच्यान थंय डिस्टन्स जावं पळय एक तरी ह्या रोडाक 3 आमदार लागता. 3 आमदार हेजेर अजून पर्यंत एकटो देखून लक्ष घेवंक ना आनी रोडाची जी दशा जाला आज ती बिकट जाला. जेवणा टायमार अचानक घरा कडेन वचपा आसता, कोणा भुरग्याक पावोवपा आसता आनी कितें आसता, त्या टायमार जर रस्तो आमी चोयनासतना एक खंयच्याय खणा पडलो तो ऑन द स्पॉट डेथ. अशें करून रस्त्याची परिस्थिती जाला. इतले व्हडले व्हडले खण ते जावन देखून जर एक कॉन्ट्रॅक्टर तुमी कॉन्ट्रॅक्ट दिता आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर एक पावसांत देखून ते रोड सारके ना जाल्यार घालून कितें फायदो म्हाका सांगा पळया. हे MLAs लक्ष दिवन तेंचेर एक्शन घेवपा जाय. एक पावसानूच जर रस्तो पेड्यार जाता जाल्यार घालून कितें फायदो. आनी हे रस्त्याची इतू पाड जाला, बायक घेवन वचपा सोड, कार गाडी घेवन वचपा सोड, चलून देखून वयत जाल्यार लोक कोणा पडून मरतले. अशी जाला परिस्थिती. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोडाची जी फोंडकुलां आहा ही फोंडकुलां चंद्रार पसून दिसची ना. डायरेक्ट चंद्रार पसून गोंयकार पावलो जाल्यार इतली फोंडकुलां मेळची ना. तशी फोंडकुलां दिसूंक लागला. हाजेर कळटा क्वॉलिटी कंट्रोल PWDचो खंय पावला आनी सरकार खंय पावला. म्हाका दिसता सरकार लॉकडावन जाल्लो आहा. ह्या लॉकडावनात क्वॉलिटी कंट्रोल कांयच ना. जंय कमिशनां घेवन रस्ते केल्या थंय फोंडकुलां पडल्या. फातोर्डा मतदारसंघान चॅक करा खंय फोंडकूल दिसता. वास्को खारेवाड्यार शुक्रार एक भिरांकूळ अपघात जाता आशिल्लो. सिलिंडर घेवन आयिल्ले गाडयेच्या वजनान खारेवाड्यावयल्या रस्त्यार व्हडलो फोंड पडोन गाडी भितर आडकून पडली, पूण उपरांत ती भायर काडली. हांगासर सिवरेजीची चेंबर आसा. पावसाक लागून रस्तो ढिसूळ जाला. पळयात. सकाळी इकरांक सुमार सिलिंडराची गाडी येताली. हिंगा जाली बोल्लोली गाडी सगळे लोकांक वचपाक म्हणून वयताली. समजीच एक टायर घेवन भितर गेली. इतलो रोड हॉलो जालोलो आहा भिरांत सारकी. कित्याक आख्खो आमचो बेल्ट फिशींग बेल्ट रातचे टेम्पो वयताय, बरी गाडी वयताय, भुरगीं भोंवताय. फाल्यां कोणाकूय कितें जावं शकता. रातचें रेड बॅनर एस डेंजरस म्हूण घालून दवरला. कित्याक रातची कोण जाणा कोणाकूय कितें वायट जावं शकता. सो हांव मागता PWD कडेन बेगीन एक्शन घेवचें आनी इवन सेवरेज डिपार्टमेंट, बिकॉज हिंगा सेवरेज टँक आहा व्हडली. ही सगल्यांक त्रास जातालो. देखून बेगीचे बेगीन हें काम करचें. कित्याक पावस येयल्यार आनी चड जातलें, आनी चड वायट जातलें आनी आमकां रोडूच आसची ना. मादोर्डेच्यान गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी वास्कोच्यान हिरू महाले. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बांदकाम कल्याण निधी गैरवापर प्रकरणात लोकायुक्तान सरकाराक जाप दिवपाक सांगल्या. सुनावणी जाल्या उपरांत कागाळ करप्यान शुक्रार दीस मिडियाक सांगले. फुडली सुनावणी 2 सप्टेंबराक दवरल्या. निमणी सुनावणी रोखडीच जातली. गोवा फॉरवर्ड पार्टीन लोकायुक्त म्हऱ्यांत कागाळ नोंदयल्ली. कोविड लेबरा खातीर दवरिल्लो निधीचो गैरवापर केल्ल्याचो तातूंत आरोप आसलो. कामगार आनी मजुरांच्या नांवान भाजपाच्या वावुरप्यांनीच आपली बोल्सां भरलीं अशें गोवा फॉरवर्डाचो उपाध्यक्ष दुर्गादास कामतीन म्हटलां. ताणें आज क्वेश्चनर तांकां दिल्लो आनी ताणें क्लियर कट सांगलां की सप्टेंबर 2 तारखे पयलीं जर तुमचें येना जाल्यार तो ही वील गो अहेड अँड इशू अँड पास द ऑर्डर्स ऑन इन दीस मॅटर. अ लास्ट चान्स टू द डिपार्टमेंट टील 2 September टू कम अप अँड सबमीट डिटेल्ड रिपोर्ट which they have failed for the last 5-6 hearings. आज फायनल हियरिंग जावपाची आशिल्ली बट ही इज नॉट एट ऑल सॅटिस्फायड विथ द आन्सर गिवन. आनी जालें म्हणलें तो जे विचारता एक आनी डिपार्टमेंटान सबमीट केल्या भलत्योच फॉर्मां म्हणजे कश्यो वेगळे दुसऱ्या स्किमीचे फॉर्मां हे केला पळय. स्कीम फॉर फायनान्शियल एसिस्टन्स फॉर एज्युकेशन, स्कीम फॉर विमेन, फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट पळय सगळे ही फॉर्मां दिल्ली आसात विच हॅज नथींग टू डू विथ द लेबर गेट स्कॅम. म्हणजे हांचे कडेन मसालो कांय ना. दे आर इन अ ट्रॅप. They are caught red-handed looting the state exchequer. And Goa Forward Party has taken this from the day one, and we will see that this goes to the logical conclusion. And those people who have taken the money, whether they are panchas, sarpanchas, BJP's workers, will end up behind the bars in this matter. गोवा फॉरवर्डाचो उपाध्यक्ष दुर्गादासान पुराय घोटाळ्याचेर उजवाड घातलो. पळयात. फर्स्ट ताणें सबमीट केल्ले रिप्लाय ताणें सांगिल्लें की लेबर इन्स्पेक्टरांनी तांकां रेजिस्टर केल्लें म्हणून. हे अत्यंत खोटारडेपणां आसा. ते फोटिंगपणाचे गजाली सरकार चल्ला. कारण हे तांकां रेजिस्टर केल्यात हे तांकां रेजिस्टर लेबर इन्स्पेक्टरांनी करूं नाशिल्ले. हांकां रेजिस्टर केल्ले लेबर नेट इंडिया प्रायवेट लिमिटेड म्हणून कंपनीन आनी लेबरांक रेजिस्टर करपाक सुद्दां हे कंपनीक पयशे दिल्ले आसा. म्हणून आज तातूंत आनी काडला आनी ताणें क्लियर कट विचारला
की whether any verification of the claims made by company were made. The amount paid by government to the Labour Net Service India Private Limited since January till date. म्हणजे लोकांक तुजो वास लागलो की जे डिपार्टमेंट उलयता, जे सरकार उलयता, जे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार उलयता प्रमोद सावंताचे, ते अत्यंत फटींगपणाचे गजाल्यो करता आनी मिसगायड करपाचे हांगा प्रयत्न चालू आहा. गोवा 365 खातीर रायबंदरच्यान अमर चावरिया. मडगाव पालिका मंडळात सगळेच आलबेल चालला. शुक्रार दीस सोप्याची पावणी जावपाचे आशिल्ले पूण ती रद्द केली. कित्याक तर नगराध्यक्ष सांगता तिका सादी कल्पनाय दिवंक ना. तिका कुशीक दवरून हे विशींचो निर्णय घेतलो. मडगाव पालिकेची नगराध्यक्ष पूजा नायकान शुक्रार दीस सोपो पावणी रद्द केली. कोणाकूच माहिती दिनासतना हो निर्णय कोणे आनी कसो घेतलो हे विशीं तिका चवकशी जाल्ली जाय. पेपराचेर तुमी पळयल्ले आसतले सोपो कलेक्शना खातीर आमी टेंडर जो घातिल्लो तितून एक आसा की सीन बाय द चेअरपर्सन म्हणून बरयल्लें आसा. सो ती फायल एक्चुली म्हज्या कडेन येवंकूच नाशिल्ली टेंडराची. त्या कारणां खातीर हांवें आयज मेन एटीओक आपोवन आमचे सगळे इन्वेस्टिगेट केले. दुसरें म्हटल्यार म्हाका कळून आयलें की तितून आमी लास्ट टायम जेन्ना आमची डॉक्टर बबिता चेअरपर्सन आशिल्ली तेन्ना आमी हें केल्लें की कोणी एक्सपिरियन्स आशिल्लो मनीस येवपाचो. कित्याक आमकां रेवेन्यू येवपाचो म्युन्सिपालिटीक. कित्याक आनी एक फावटी खंय कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर आयलो 3 म्हयन्यान सोडून गेलो. फेस्तां जाता मागीर वयतात ती. ते ना जावचें म्हणून आमी एक्सपिरियन्स आसलेलो कोण कॉन्ट्रॅक्टर येवचे म्हणून हें केल्लें. ते कित तरी म्हाज्या नजरेन आयला कित तरी भितून आतांच्या हितून ना म्हणून. सो तेजेर इन्वेस्टिगेट जावपाचें सगळें हेका लागून हांवें आयचो टेंडर कॅन्सल करपाक सांगला. एटीओक सुद्दां आमच्या आयज आमी चीफ ऑफिसराक फोन करपाक सांगला आनी सीओनूय सांगला की हो सद्या आतां इन्वेस्टिगेट जावचे हेजेर त्या म्हणसर हो टेंडर जो आसा तो कॅन्सल करपाचो. आयज हेजें ऑप्शन जावचें न्हू. So it is to be get confirmed after another meeting. Due to urgency आमी टेंडर काडलो कळ्ळें. आनी आतां कितें जालें आतां डिस्कस विथ द मॅडम ती म्हणटा आपल्या सीन बट एज पर रेजोल्युशन तेमी घेतलें म्हणून आमी ते टेंडर फ्रॉड केल्लो. आनी ती मॅडम कितें म्हणटा कन्फर्मेशन जालें ना रेजोल्युशन घेतलें तें आनी आपल्याक खबर ना म्हणटा. हय हय पोस्टपोन केलो. So I have discussed with the CEO. This has been auction has been postponed. कोणी घेतलेली रेजोल्युशन? Resolution has been taken by the council, no, to re-tender. पावणे खातीर आयिल्ले लोक पावणी जावंक नाशिल्ल्यान बेजारले. पावणेक आयिल्लो मिलाग्रीस फर्नांडीस म्हणटा हे सगळे राजकारण. हे कित्या खातीर जाले ताचें कारण ताका कळपाक जाय. पळयात तो कितें म्हणटा तो. म्युन्सिपालिटीचो टेंडर आहा म्हणून पेपराचेर येयल्ले. ते पेपराचेर चोवन आमी येयले आनी तेंची ती फॉर्मेलिटी आहा तितली केली आनी तेचे पयशे आमी भरले 88,000 तेंची कितें आहा ती आनीक 3,000. सो सगळे भरून आमी हिंगा येयले आनी आयज तेंचो टेंडर आवट जावपाचो आसलो. ती टेंडर म्हळ्यार ती पावणी. आतां सडनली हांवें आयकलां की ते चेअरपर्सन सांगता खंय तेजी कितें सायन ना म्हणून ती फायल वयला. सो आमकां खबर ना हे गोंयकारांकूच त्रास आहा काय म्हणून हे पावणी घेवपाक. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. वास्कोच्या गांधीनगरात कोयराचे राशीत निकत्याच जल्मल्या बाळकाची कूड सापडली. शुक्रारा लोकांनी ती पळयली. वास्को पुलीस ते विशींचो तपास करतात. वास्कोतल्या गांधीनगरात कोयरांच्या राशींनी एका डस्टबिनात कोणे तरी मेल्ल्या अर्भकाक हाडून उडयल्लें. हें बाळक कोणाचें, थंय कशे अवस्थेत पावलें हेचे विशीं कितेंच कोणाक खबर ना. पुलीस तपास चालू आसा. म्हाका एक अर्दे वर एक पावणे वरा पयलीं फोन येयलो अशें की हांगा कोणी एक ल्हान भुरग्याक अशें उडून गेला म्हणून. मागीर हांव आतां हांगा येयला जाल्यार पळयलें की ल्हान एक 9-9.5 म्हयन्याचो भुरगो तो कोणी तरी उडून अशें गेला ताका. पूण अशें करप न्हू लोकांनी. 1-2 म्हयने कितें आसा जाल्यार कितें तो भुरगो बरो नासलो कितें नासलो खबर ना. थोड्यांची परिस्थिती बरी आसना मानता. तुमी कोणाक तरी कळपाचें अशें कितें बाबा कितें जालें प्रॉब्लम अशें उडयनाकात. हेजें कितें अंतीम कितें आसता तें करपाचें आसता. अशें उडोवपाचें आसना. खबर आसा सगळ्यांची परिस्थिती वायट आसा. अशें करनाकात तुमी लोकांनी. लोकांची 10 मनीस वायट आसता सगळे वायट आसना. थोडे बरे मनीस आसता तांकां वचून सांगा तुमी अशें आमच्या घरान प्रॉब्लम जाला. कोण ना कोण तरी येतलो तुमचे फुड्यान आनी तुमकां हेल्प करतलो. पूण अशें तुमी केला तें कोणेय जावन तो अशें करप न्हू. तो खंयचोय जावं तो खंयच्या वाड्यार जावं कितें जावं कशें करप न्हू. हे म्हाजें हांव लोकांक मॅसेज पावयता. कितें आसलेलें हेल्पाक लागून कावन्सिलर आहा थंयचो स्थानीक लोक आसा. ना हुआ है हमारा इधर जो डस्टबिन के अंदर बच्चे को लाके फेंका है वो बहुत बुरा मतलब मैसेज है हमारे लिए. ऐसा नहीं होना चाहिए. और ऐसे होने के कारण ये भी है कि यहाँ पर बहुत सारा कचरा डंपिंग पड़ा रहता है. उसके कारण कोई बाहर से आके ये सब चीज़ किया है
अगर उनको नहीं चाहिए था ये बच्चा किसी को दे दिया होता है, अनाथ आश्रम में छोड़ दिया होता, या किसी को गरीब को देता तो फालतू बड़ा तो करता, ये सिचुएशन नहीं होता। ऐसा आगे ना हो, ऐसा सिचुएशन यहाँ पर ना हो। कोई जो किया है इससे हम रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो सामने आके एक्सेप्ट कर अच्छा, नहीं तो हम पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका कार्रवाई करें, जल्द से जल्द इसको कहीं पर फाइंड आउट करके इसको रेक्टिफाई करें। हम ये रिक्वेस्ट चाहते हैं और यहाँ का लोग को भी रिक्वेस्ट करेंगे कचरा इस तरह फेंकने से सब घटनाएं होता है, आगे ऐसा ना हो, हम लोग भी इसका ख्याल रखना चाहिए, हम रिक्वेस्ट इनसे भी करेंगे। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भारतात एकाच दिसा सगळ्यांत चड कोरोना केशींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 77,266 नवे कोविड केशी सापडल्यो. भारतांतलो कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 33,87,000 पावला. 1,057 जाणांक मरण आयले. भारतात एकाच दिसा 77,266 कोविड केसींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 1,057 जाणांक मरण आयलां. जाल्यार 60,177 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. भारतात आतां मेरेन 33,87,500 कोरोना केसींची नोंद जाल्या. जाल्यार एक्टीव केसीचो आंकडो 7.42 लाखाचेर पावला. 60,472 जाणांक मरण आयलें. 25,83,948 जाण बरे जाल्यात. कोरोनाचो सगळ्यात चड मार बसलेली 5 राज्यां 7.33 लाख केशी सयत महाराष्ट्र हे वळेरेंत पयल्या नंबराचेर आसा. उपरांत तामिळनाडूत 4.3 लाख, आंध्र प्रदेशात 3.82 लाख, कर्नाटकात 3 लाख आणि उत्तर प्रदेशात 2.8 लाख केशी आसात. कोरोनाचो चड त्रास सोंसलेले 5 देश. अमेरिकेतलो कोरोना केशींचो आंकडो 60 लाखाचेर पावला. उपरांत ब्राझीलात 33 लाख, भारतात 33.87 लाख, रशियेत 9.70 लाख आणि दक्षिण आफ्रिकेत 6.18 लाख केशी आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. पेडणेकारां खातीर सार्वजनीक मसणभूंय निर्माण करून पंचक्रोशीतल्या लोकांची व्हडली सोय केल्या. हे मसुंडे खातीर वट्ट 1,20,00,000 रुपया खर्च येयला. लोकांक ह्यानफुडें मसुंडे वयल्यान त्रास जावचे नात हाची आपल्याक खोशी भोगता. पेडणेचो आमदार आनी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकारान सांगले. पेडणेच्या नव्या येरादारी पालवी संचालकाच्या कार्यालयाच्या उक्तावणात तो उलयतालो. गोंयांतल्या हेर तालुक्या प्रमाण अंत्येष्टीच्या वेळार पेडण्यात तशेंच आशिकुशीच्या वाठारात कुडी लासपा वयल्यान वाद जायत येयल्यात. एकदा तर मोरजेच्या एका मनशाक गांवांतले मसणभुंयेंत लासपाक दिनात म्हण ताची कूड सचिवालयांत व्हेल्ली. आतां पेडण्यां सार्वजनीक मसणभूंय जाल्ल्यान कोणाकय हे मसणभुंयेंत कूड लासपाक मेळटली. देखून व्हडलो प्रश्न सुटावो जाला अशें बाबून सांगलें. दुसरें गार्डनय तशेंच आसलेलें गार्डन आमी कंप्लीट केलें आनी गार्डनाक आतां ज्यो सोयी जाय त्योय आमी आतां फुडें सरून टुरिजमांतले हांव करपाक पळयता कितें आहा. त्याच प्रमाणे तुमी जाणात की ह्या पेडण्या भितर जी मशानभूमी अख्ख्या तालुक्या भितर सार्वजनीक मशानभूमी नसलेली, जी पेडण्या नसलेली, जो व्हडल्यांतली व्हडली सोय आमी आज केली आनी ती मशानभूमी आमी बांदली टुरिजमांतल्यान. आज सगळ्यांक आश्चर्य जातलें की टुरिजमा भितरल्यान आनी हेजी व्हडली मशानभूमी बांदूंक शकता काय म्हणून. 1,20,00,000 आमी मशानभूमी ती बांदली. सगळ्यांक सार्वजनीक कोणीय मनीस समज मेलो आला तेजे संस्कार थंय करपाक मेळटा, अंत्यसंस्कार थंय करपाक मेळटा. त्या प्रमाणे आमी ती टॉयलेट आमची मशानभूमी बांदलेली आनी तुमी जाणात तेज्याय खातीर व्हडल्यांतलो व्हडलो मेजर प्रश्न आसतलो तो आमी सॉल्व केला. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकर. लिओनेल मेस्सी कडेन कबलात करपाचे सर्तीत इंग्लीश क्लब मँचेस्टर सिटी सगळ्यांत फुडें आसा. हे खातीर तांकां कमीत कमी 1,550 कोटी रुपया खर्च येवं येता. पूण बार्सिलोनाच्या कोतान मेस्सीचो करार 2021 मेरेन आसा. हे परिस्थितीत ताका विकतो घेवपा खातीर 6,100 कोटी रुपया मेजूचे पडूं येता. मेस्सीक आपल्या ताफ्यांत आस्पावन घेवपा खातीर कितलेशेच क्लब फुडें आयल्यात. पूण पेप ग्वार्डियोलाचो क्लब सिटी सगळ्यांत आघाडेर आसा. मेस्सीक ग्वार्डियोला आवडटाय बी. देखून सिटी मेस्सीक विकतो घेवपा खातीर पुराय ताकद लायता. दुसरी कडेन बार्सिलोना मेस्सीक तांच्याच ताफ्यांत दवरपा खातीर रक्कम वाडोवंक शकता. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सिटी मेस्सी खातीर 870 ते 1,300 कोटी मेरेन खर्च करपाक तयार आसा. तशेंच क्लब गॅब्रियल जिजस आनी हेर 2 खेळगडे दिवपाक शकतात. मेस्सीची रक्कम 690 कोटींच्या लागीं आसा.
हे परिस्थितीत सिटीक 1550 ते 1995 कोटी रुपया खर्च येऊ येता. तांचे कबलाती प्रमाण पुराय रक्कम दिवची पडली जाल्यार ती 6800 कोटी जाता. सिटी मेत्सी वांगडा चड तेंपा खातीर कबलात करपाक शकता, पूण नेमा प्रमाण मेत्सी 10 जुना पयलीं क्लब सोडपाक शकना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.